वेलकम टू अ डे इन द लाईफ ऑफ रायन मॅग्नेटो. आज सप्टेंबरची 8 तारीख मोंती पेस्त. आता सकाळी इगर्सी खेडे पावल्या हांगासर बाळोक मोरयेची इमाज पुरुषांवर वर्णून तासात आणि हांवें अल्टार लायनीर जॉईन जालो. म्हज्या हातांत फुलां नात पूण सत्रिकान गेल्या पावस आयल्यार. हांगासर इमाज बेजार करची सुवात आनी नवे बेळे आशिर्वादीत करचो जागो. आतां बॅक टू चर्च आनी हांगासर बाळोक मोरयेक फुलां अर्पूंची. ताच्या मागीर मीस आनी म्हज्या मोबायलाक इल्लें पीस. मीस जाल्ल्या मागीर बेजार केल्ले नवे आनी कोबू सांगता सर्वांक वॉर्न इल्लें दाट आयसतालें. कोणे म्हणे हांवें म्हणून म्हाका गोत्तू ना. आनी हांगासर शुगर फ्री कोबू थोड्यांनी कुटके करून व्हेल्यार आनी थोड्यांनी जड कोबू माथ्यार वयले. एक कोबू 3 किलो खंय. ताच्या मागीर तोडफोड बँड. हाच्या उपरांत आनीक एपिसोड सांगता तितल्यार काणी थँक्यू फॉर वॉचिंग. ते बरें करूं.